सगळ्यांक आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे युगादी शुभाशय. पण हांव एक रावंड टेरेसार इतल्यार वचून येतना आमगेल आयचे रांदे काय पूर रेडीज मेळ्ळे आमकां म्हाका बंगबाळ केळें काडलें अशान टेरेसार तेंडले जाला तेंडले रेडी जाले अशान एक सायडाक जीव कडगे रोकू ताजे एक गेल्ला आमगेले टेरेसार आसता ताका पळय एक जीव कडगी मेळ्ळा हांव चण तिंबोन शिजत घाला अशान चण्यांगशी मासोल म्हळ्यार सोय भाजून चण्यांगशी काल रात्री कोण दवरला आंबो 2 दिवस फुडें कांद दवरलो गोंयट आंबो रेडी जाला पिकून आंब्या उपकर करया म्हळ्यार सोय भाजल चण्यांगशी तेका रांदप मेगेल रेडी जायता लेंगा तेंडले बिब्बो घालून उपकरी आनी अशान मिक्स वेजिटेबल नॉन चिकोन दवरला पयरीची आंब्या उपकरी दाळी तोय उन सुरयशीत आतां जेवणा बशा म्हळ्यार मिक्स वेजिटेबला नॉनचे बीटरूटा पचडी तेंडल्यानी बिब्बो घालून उपकरी सोय भाजल चण्यांगशी जीव कडगे घालून आनी आंब्या उपकरी गोंयट आंब्याचे अशान उन सुरयशीत ताजे वयर लायक हिंगा फण्ण घालेले दाटाची दाळी तोय आनी केळ्यां फोडी बंगबाळ केळ्यां फोडी आनी आमगे ते स्पेशल युगादी करचे कसं म्हळ्यार रसवडो म्हण सांगून आनी मडगणें हे रसवड्याचे रेसिपी आमगे यूट्यूब चॅनलार घालना हांवें अशान लायक ताक आतां पुरो जेवणा भशेची आमी जेवण स्टार्ट करताची तुमकां विडियो इश्ट जाला वय म्हण जाल्यार सगळे जण आमगेले चॅनल लायक कराची शेअर कराची आनी फॉलो कराची सगळ्यांक धन्यवाद.